म्हणजे जे वेगवेगळ्या कंपनी आउटसोर्सिंग करता आसतले की आमकां हे करून दी, तांच्याकडे तितले मनुष्यबळ नासत आणि तांकां मनीस जाय आसत की जे ते घेवन काम करू शकतले. तशें गोंयान आनी खंयच्या खंयच्या फिल्डान काम करूशें, म्हणजे तुमी आतां एरेना हेच्या तर्फे काम करतात, तर तुमच्या कामाचें स्वरूप कितें आसा? एरेनान एक्चुअली हांव कितें करता, टिचींग जॉब करता. सो एनिमेशन करून तुमकां फक्त प्रोडक्शनूच लायनीन वचपाक जाय अशें ना, टिचींगूय लायन आसा. टिचींग लायनीन वयतल्यार तुमकां कितें करचें पडटा की काही तेंचे टेस्ट आसतात. समजा एरेनान वचपाक जाय नाल्यार मॅक इन्स्टिट्यूट आसा तातूंत वचपाक जाय, तुमकां काही तेंच्यो एग्जाम पास करचे पडटा आनी ते एग्जाम जर पास जाल्यार तुमकां शिकोवपाक मेळटा. ओके. म्हाका तेच कडेन येवपाचो आसलो की जर एकट्याक रीतसर हाचें शिक्षण घेवपाक जाय एनिमेशनाचें, जाल्यार एक तर ताका खंयचें क्वॉलिफिकेशन जाय, म्हणजे बेजीक क्वॉलिफिकेशन कितें जाय, ताच्या उपरांत तो खंय हें घेवं शकता, ट्रेनींग घेवं शकता, आनी ताच्या खातीर ताका कितें क्वॉलिटीज जाय पडटल्यो? मेन कितें आसता, बेजीक क्वॉलिफिकेशन म्हणजे जे मिनिमम जाय ते 10th स्टँडर्ड. काही इन्स्टिट्यूशन्स जे गोंयचे भायर आसात ते 12th प्रिफर करतात, पूण 10th इज अ मिनिमम. गोंयान खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसा? गोंयान आसा पणजे अरिना एनिमेशन, परवरी एक आसा आर्ट्स एंड एनिमेशन स्कूल म्हूण आसा, आनी हॉटेल फिदाल्गो जाणा आसतले तुमी पणजे, थंय एक टॅलन म्हूण एक अकॅडमी आसा, आनी मडगांव फ्रेम बॉक्स जे नावेली आसा. ओके. आनी गोंया भायर? गोंया भायरूय मॅक आसा न्ही, मॅक आसा, देन अरिना एनिमेशन्स आसा, तांचे खूब ब्रांचीस आसा, आनी अशे बारीक बारीक जे मीन्स ल्हान ल्हान टावन्स आसा न्ही तातूंत खुबशे इन्स्टिट्यूट आसा, पूण नामनेची जी मेन आसात ती म्हणजे मॅक, अरिना एनिमेशन्स ही आसा. ओके. ताच्या उपरांत म्हणजे कोर्साचें स्वरूप कितें आसा? म्हणजे 6 म्हयन्याचो कोर्स, एका वर्साचो कोर्स, तर एनिमेशन जर शिकपाक जाय जाल्यार खंयच्या म्हयन्याचो, कितल्या म्हयन्याचो कोर्स ताणें करप हें किफायतशीर आसतलें? तशें पळोवपाक वचत जाल्यार न्ही तुमच्या आवडीचेर डिपेंड आसा. टायप आसता तातूंत कोर्सान. एक म्हणजे ताचे विस्तारान एक आसा शॉर्ट टर्म कोर्स म्हणून. शॉर्ट टर्म कोर्सान कितें आसता की एक पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर घेतलो आनी ताचो ड्युरेशन आसता, समजा 1 म्हयनो, 2 म्हयने किंवा 3 म्हयने. त्या म्हयन्यान तितलो सॉफ्टवेअर सोंपलो की तुमचो कोर्स सोंपलो. दुसरें आसता एक फूल टर्म कोर्स, म्हणजे एक डिप्लोमाय आसपाक शकता नाजाल्यार तो डिग्री आसता. डिप्लोमा म्हणजे अरावंड 18 मंथ्स टू 2 इयर्स आसता, आनी जो डिग्री कोर्स आसता तो आसता अरावंड 3 इयर्साचो. सो गोंयान अजून पर्यंत तरी ग्रॅज्युएशन लेवल म्हणजे जो 3 इयर्स कोर्स आसा तो तरी ना, पूण डिप्लोमा लेवलाचो आसा. तो 18 मंथ्स टू 2 इयर्स पर्यंत एक्सटेंड जावपाक शकता. गोंया भायर? गोंया भायर आसा ग्रॅज्युएशनाक, म्हणजे पुणा किंवा ग्रॅज्युएशन म्हणजे तांकां आफ्टर 10th ते ग्रॅज्युएशन? आफ्टर 12th आसता. आफ्टर 12th म्हणजे डिग्री मेळटा कशी मेळटा? डिग्री BA ची डिग्री मेळटा. BA इन एनिमेशन. BA इन एनिमेशन किंवा BSc इन एनिमेशन. आनी एनिमेशन तेच्या फुडें जर शिकपाचें जाल्यार? मास्टर्स डिग्री एक आसा ते हांगा कितें म्हणटात तेमचें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायनींग आसा अहमदाबाद, थंय. पूण टोटल तितलें हें ना तितून, मास्टर्स हें ना. तुमकां जर मेन जर फूल डिटेलान जर शिकपाक जाय जाल्यार तुमकां फॉरेनाक वयचें पडटा. ओके. एक आतां आमी पळयलां की एनिमेशन हें आत्तां फील्ड येता दिश्टी पडटा आमकां, म्हणजे आतां ज्या क्षेत्रांत एनिमेशन ह्या क्षेत्रांत आसा तांणी कदाचीत तें फॉर्मल शिक्षण घेतलां तशें ना. तेन्ना हें एनिमेशनान आवड आसप ही गजाल कितपत म्हत्वाची, आनी त्या क्षेत्रांतलें ज्ञान घेवप म्हणजे खंयच्या स्कुलान खंयच्या इन्स्टिट्यूशन हाचो फरक कितलो पडटा? पळय, तुमी जेन्ना इन्स्टिट्यूशनान जॉयन जाता तेन्ना कितें आसता की तो तुमकां सिंपल तुमकां करून सांगता, ABCD शिकयतात आनी मागीर ताचे वर्ड करपाक शिकयतात. पूण जे सेंटेन्स तयार करप आसता न्ही ते विद्यार्थ्यान स्वता करप आसता. सगळें एनिमेशन तुमकां बेजीक शिकयतले, ही कशें करप आसता तें दाखयतात, पूण कितें करप तें कोण दाखयना. म्हणजे आमी अशें म्हणूं शकता की तंत्र कदाचित तुमकां खंयचें इन्स्टिट्यूशन शिकयतलो, पूण भितरलो मंत्र जो आहा तो स्वता काडूंक जाय, कारण तीच क्रिएटिविटी कदाचित आसा. हो जो आसा पळय, म्हणजे तुमी हेजें सगळें सांगलें, तेन्ना प्रत्यक्ष एनिमेशन फिल्डान हो जो सगळो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस कसो आसता? एक्चुअली जे खंयचें एनिमेशन घेतलें तुमकां 3 टायप हांवें एक्सप्लेन केले. खंयचें एनिमेशन अशें न्ही, ताका 3 स्टेजीस आसता. एक म्हणजे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आनी पोस्ट प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शनान कितें जाता की म्हाज्या मायंडान एक कॉन्सेप्ट आयलो की अरे हो टॉपीक घेवया आनी हाजेर फिल्म करया. सो तो कॉन्सेप्ट मांडटात पयलीं, ताजेर एक स्क्रिप्ट तयार जाता, रिटन स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट जातकीर कितें आसता की स्टोरी बोर्डींग तयार जाता. स्टोरी बोर्डींग म्हणजे कितें की जे तुमी स्क्रिप्ट बरयला ताजेर तुमी एक रफ स्केचिंग तयार करतात की हो एंगल असो आसतलो, हांगा लायट अशी येतली तें येतली. सो ती सीन वायज एक फ्रेम तयार जाता ताची. सो ताजे नंतर येता
आमचे कितें म्हणटात ते सावंड रिकॉर्डिंग डिपेंड. समजा तुमचे रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार सावंड रिकॉर्डिंग येतले, नाल्यार गरज ना. सावंड रिकॉर्डिंग खातीर स्पेशल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट आसता, ते स्टुडियोन येतात, तांकां ते डायलॉग दितात, असो असो सीन आसा, अशे डायलॉग ते तुमी म्हणात. सो ते जालें, ते जातकीर कितें करतात, जी तुमी स्टोरी बोर्डींग केल्ले आसता ते सीन्स प्लस तुमचे ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिटींग टेबलाचेर वयता आनी ताचो एक फूल फिल्म तुमची रफ एक कट जाता ताचो तयार, मीन्स फूल एडीट करतात मुवी. मागीर तुमकां आयडिया येता की अशी अशी फिल्म तयार जातली. तेन्नाच जर तुमकां खंय दिसता अरे हो सीन सारको ना, तेन्ना चेंजीस करतात आनी मागीर सेकेंड जी स्टेज आसा त्या स्टेजीक म्हणटात प्रोडक्शन फेज. तातूंत कितें जाता, 4-5 समज कॅरेक्टर आसा एक फिल्मांत, ते कॅरेक्टराचें डिझायनींग तयार जातलें. ते डिझायनिंगान मागीर ताका कलर कसलो आसतलो, लायट खंयच्यान पडटली, ताजो मूड कितें आसतलो, तें सगळें तयार जाता. तें जातकीर मागीर तुमचो ताका कितें म्हणटा तें एनिमेट कशें करतले, हावभाव कशे येतले, ते सगळें तुमचें प्रोडक्शन फेजीन येता. म्हणजे जो तुमकां टीव्हीचेर जो दिसतलो, जो मदलो भाग आसा, तो फूल फिल्म दिसतली, तो प्रोडक्शन प्रोसेसान सगळो तयार जाता. ओके. आनी ताजे नंतर आसा ती थर्ड फेज म्हणल्यार पोस्ट प्रोडक्शनान कितें जाता की जे तुमी शूट केला किंवा एनिमेशन जो शूट करता ताका वर्च्युअल कॅमेरा म्हणटात, जो सॉफ्टवेरान आसता. तो कॅमेरा यूज करून जितले तुमी शूट केला ताजे एडिटींग टेबलाचेर येता सगळे सिक्वेन्स, आनी जे तुमकां नाका ते थोडे एकदां मातशें कितें जाता, अशें फ्लक्च्युएट जाता नाल्यार कितें जाता, तो तुमी जे कट आवट मारून काडून उडोवपाचो. तातूंत मागीर सावंड इफेक्ट्स एड करतात. सावंड इफेक्ट्स एड केले की डायलॉग तुमचे आसतात ते आनी सिना वांगडा मॅच करप. मागीर कलर ग्रेडिंग जे आसता, म्हणजे एकदां कितें जाता, लायट कमी जास्त जाली जाल्यार ते कलरचेर इफेक्ट पडटा, ब्लू टिंट आनी कितें कितें सगळें आसता न्ही. म्हणजे रातचो इफेक्ट दाखोवपाक जाय जाल्यार तुमकां ब्लू कलरचो असो टिंट दिवचो पडटा. जेन्ना वॉर्म म्हणजे सेलिब्रेशन आसा नाल्यार आनी कितें आसा तेन्ना मातसो येल्लोइश टिंट किंवा रेडीशचो दिवचो पडटा. तें सगळें काम पोस्ट प्रोडक्शनान जाता. ताजे नंतर येयलें फायनल एडिटींग. तशें फायनल एडिटींग जातकीर तुमी DVD किंवा प्रोजेक्शनाच्या रुपान ते थिएटरान किंवा टीव्हीचेर पळोवपाक शकता. म्हणजे आमी हरशीं एनिमेशन पळयता तें खूब सोंपें दिसता, म्हणजे सोंपें दिसता आनी कदाचित हो इतलो प्रोसेस आसत अशी कल्पना येना पळयतल्यार, पूण हे इतक्या प्रोसेसांतल्यान वचचें पडटा. बदल आमी म्हटलें तशें की एनिमेशन ह्या क्षेत्रा भशेन आतां आकर्शण निर्माण जालां, कुतूहल निर्माण जालां. आनी कदाचित तुमी म्हटल्या प्रमाणे जर ह्या क्षेत्रांत ताका आवड आसा एका भुरग्याक, तर कदाचित तो खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान न वता एक थोडके एनिमेशन तो कदाचित घरा बसूनय आपल्या करू शकतात एखाद वेळ. पण जर ताका अशें दिसता की आपण करियर करपाक जाय, एखाद्या भुरग्याक दिसता, जाल्यार तेणें एक तर आपल्या कडेन आसलेले खंयचे गुण तपासचे एक, आनी ताका खंयची मनाची तयारी करपाक जाय. कारण तुमी स्वता ह्या फिल्डान आसा, म्हणजे टिचींग फिल्डानूय आसा आनी कामूय करता, आउटसोर्सिंगाचें कामूय करता. सो पयली मेन गजाल म्हणल्यार आवड आसपाक जाय ह्या फिल्डान. आवड ना जाल्यार कांयच जायना. समजा तुमकां सांगता की अरे ह्या फिल्डान भरपूर पयसो आसा म्हणून जॉयन जा, तशें जावपाक ना. कित्याक पयशे आसा म्हणून तुमी जॉयन जातले पूण तुमी ते आउटपूट दिवपाक पावचे ना. स्टार्टींग तुमकां ओके जातलें, मागीर तुमचे कडेन क्रिएटिविटी आसची ना. सो क्रिएटिविटी मेन पार्ट जालो. हार्डवर्क जाय, पेशन्स जाय. पेशन्स म्हळ्यार कितें की एकदां तुमी सगळें काम तयार जाता, जेन्ना तुमचें फायनल जावपाचें आसता तेन्नाच वाट लागता, कितें तरी जाता. मागीर तुमची फायल करप्ट जाता नाल्यार तुमचें हार्ड डिस्क क्रॅश जालें, फूल फायली वयता, मागीर तुमकां फूल परत करचें पडटा सगळें. बॅकअप आसलो बरें जालें, केन्ना बॅकअप ना फूल करचें पडटा. आनी मेन म्हणजे कितें की एक प्रत्येक मनशान एक ल्हान भुरगोसो आसता, ते भुरगेपणां जिवन दवरपाक जाय सगळ्यांनी. कितें एक ल्हान भुरगो कितें करता, हुतुतेपण आसता तातूंत. प्रत्येक वेळी नवीन नवीन कितें करपाची जें हें आसता, जिद्द आसता, मिन्स कुतूहलशें आसता. सो तो गूण मेन आसपाक जाय. सो हे सगळें एक ठरावीक साच्यान जे पळोवपाची जी नजर तयार जाल्या ती नजर हांगा उपयोग ना जाल्यार खूब वेगळे उलटे सुलटे जे चिंतपाची हें आसता. आनी कितें मेन म्हणल्यार तुमी इन्स्टिट्यूशनान जॉयन जाल्यार अरे सरान आमकां आपल्याक इतलेंच शिकयलें तितलेंच शिकून रावतलो अशें ना. तुमी रिसर्च करीत रावपाक जाय. कित्याक ह्या फिल्डान कितें एवरीडे न्यू सॉफ्टवेअर तयार जातात, न्यू कन्सेप्ट येतात आनी तेजे बरोबर तुमी अपडेटेड रावचे पडटात. ते जर तुमी रावना तुमी फाटीं पडल्यार फाटीं पडत वयता. सो तुमी नवीन टॅक्नोलॉजी, नवीन सॉफ्टवेअरा वांगडा
अपडेट रावत न्ही जाल्यार बरें जाता. म्हणजे तुमकां एक खंयची कोर्स शिकल्या उपरांत आपण बाबा 4-5 वर्सां ताजेर मजल मारतलो अशें ना. प्रत्येक दीस हांगा नवो आसा, प्रत्येक दीस नवीन आसता आनी आव्हान आसा, आनी तितूंतली मजा आसतली कदाचित. तातूंतच मजा आसता. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीच्या दृश्टीन तुमी खंय पळयता, म्हणजे गोंयांत किंवा गोंया भायरूय? गोंयांत म्हणजे न्ही कितें जाता की हालींच स्टार्ट जाला रिसेंटली, सो मातशें कमी आसा, पण दिसान दीस वाडटा. सो इन फ्युचर गोंयांत कमी असल्या कारणान जॉब ऑपॉर्च्युनिटी वाडपाची शक्यता चड आसा. हय सारकें ट्रेन मॅन पॉवर ना. सारकें आनी ट्रेन जाल्यार म्हण कितें जाता की अरे बाबा चल गोंयांत कांय स्कोप ना, भायर या, भायर पयसोय मेळटलो अशें म्हणून भायर वयतात न्ही लोक. सो मॅन पॉवर कमी जाला त्या निमतान, आनी गोंयांत हेजे फुडें जातलें अशी आशा धरपाक शकता आमी. कित्याक की जे भुरगे गोंयांत आशिल्ले पयलीं जे भायर शिकताले ते कंपनीन ट्रेनींग घेवन गोंयांत आयले, तेणी नवीन सेटअप करीत जाल्यार गोंयांत स्कोप निर्माण जातलो. आनी बाकीच्या खंयच्याय क्षेत्रांत जसो गोंयांत स्कोप वाडटा आनी खंयचेय क्षेत्र गोंया कडेन एक आशेन पळयता की हांगा कशें वेगळें जातलें, आनी कलाकार, क्रिएटिविटी आनी गोंयचो संबंद कितें आसा हें वेगळें सांगपाची गरज ना. तेन्ना आमचेय भुरगे ह्या क्षेत्रांत येतले आनी वेगळ्या तरेन आपलें नांव काडटले अशी आमी आस्त बाळगुया. आनी फक्त जॉबूच करपाक जाय म्हणना, आतां आमी स्टार्ट केला तशें स्वताचो बिझनसूय स्टार्ट करपाक जाता. आनी ते करतले अशी आस्त बाळगुया. तुमी हांगा आयले आनी ह्या क्षेत्रा विशीं, नवीन क्षेत्रा विशीं खूब विस्तारान म्हायती दिली, त्या बद्दल पुडूंच्या वतीन हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. हे आशिल्ले गुरुप्रसाद वेळीप, करियर इन एनिमेशन ह्या विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन, वेगळे फील्ड सुचोवपाचो आसत जाल्यार आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.